पूण इतल्याच भुरग्यांक सांगपाक सोदता की पुस्तकांतल्यान धडे जे आसात हे फक्त तितले पुरते मर्यादीत आसना, तितूंतल्यान आमची जी संस्कृती जी आसा हे संस्कृतीचो मेळ घालून आमकां शिकपाचें आसता. कांय कविता आसता किंवा आमचे जे सामाजीक विशय जे आसात ते पयलीं साकून आमी लोकांच्या मुखार जर हाडटले जाल्यार पोवाडे किंवा फुगडी हेतूंतल्यान हाडटाले, लोकांच्या मुखार मांडटाले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पासून पोवाड्यांतल्यान बरेचशे विशय मांडले वताले आनी हे जे दायज जे आसा आमचें हें फुडें भुरग्यां पर्यंत पावपाक किंवा तें फुडें व्हरपाक हे तरेचे स्पर्धा ज्यो आसा त्यो खूब गरजेचे आसा. आम्ही एक गरज आम्ही सगळ्या विचार करतो की आम्ही एज्युकेशन क्षेत्रामध्ये की एखाद्या आज सगळ्यांना पास करण्याचे सिस्टम आहे म्हणजे सगळ्या मुले 5वी पासून 10वीपर्यंत धावे आता फुडें कितें जाता तें कळना म्हणटा पण सगळ्यांक पास करता आनी तातूंतल्यान प्रचंड मोठें नुकसान जायत आसता. ह्या पास सिस्टमाचें नुकसान जें आसा की आज खंयच्याय शाळेचो जेन्ना एखाद्या शाळेचो रिजल्ट 100% जेन्ना रिजल्ट येता त्या वेळाचेर आमी सगळे पाठ ठोकून घेता आनी पाठ ठोकून घेता आसतना आमी खूब मोठें दिव्य आमी खूब मोठें काम केल्लें आमीच आमचे कडेन आमी शिक्षण संस्था आसूं शिक्षक आसूं सगळे आमी फाटीचेर हात मारता पण आमी आमचे भितर एक आत्मपरीक्षण एक चिंतन आमी करपाचें खऱ्या अर्थान गरज आसा. आनी समजा आमी अशें घेतलें की समजा एखाद्या शाळेंतले 100% भुरगे पास जाले आनी 100% जेन्ना भुरगीं पास जाता आमी शिक्षणांत त्या भुरग्याचो मनशाचो प्रगती जाता अशें म्हणटा जाल्यार शिक्षणांत तो एखादें ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन जेन्ना जाता म्हणजे हो भुरगो आमी आमच्या शाळेंतल्यान शिकलो आमच्या हायर सेकंडरीन शिकलो भुरगो आसा तो जगपाक खातीर लायक जावपाक आनी तो जगपाक जेन्ना लायक आसता नालायक ठरता आनी एज्युकेशन घेवन सुद्दां आसा त्या वेळाचेर आमच्या शिक्षण वेवस्थेमध्ये खंय तरी गडबड आसा हें आमी आमकां लक्षांत